Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. ज्या तरेन आता पेट्रोल प्राइस ठरवपाची जी पद्धत सरकारान सेंट्रल गव्हर्नमेंटान ठरयल्या त्या पद्धती प्रमाणे क्रूड ऑयलीचे प्राइस वाढले किंवा डॉलराचो प्राइस वाढलो म्हणजे एक्सचेंज रेट वाढलो जाल्यार आपोआप डेली प्राइस वाडत वतले. सरकारान स्वताचे नुकसान जावचे न्हय, ऑयल कंपनीक नुकसान जावचे न्हय म्हणून हो फॉर्म्युला हाडिल्लो आसा. पयलीं कितें जातालें की 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी हे टोटल बर्डन ताजेर घालें वतालें. आतां ते दर दिसाचें बर्डन हे कस्टमराचेर घालतात. ताजें कारण अशें आसा की अजून पेट्रोल म्हणटा तें जीएसटीन ना, म्हणजे तें अजून वॅटान आसा. वॅट तांकां केलो की तांकां जाय तसो ताजेर रेट बदलूंक मेळटा, ताजेर एक्सायज आसता, ताजेर कस्टम ड्युटी आसता. दुसरें जालां कितें गव्हर्नमेंटाक हे जे वॅट आनी ताजे वयली ज्यो कांय ड्युटीज तांकां मेळटात त्यो आज तांकां गरजेचे आसा. कित्याक जीएसटीचेर जर इन्कम मेळटा आतां सगळे बाकीचे टॅक्स आमचे सगळे गेले. आतां आमचे कडेन टॅक्स आसा म्हणटा तो जीएसटी इनडायरेक्ट टॅक्सान. डीएसटीचो सादारण अंदाज तांकां आतां आयिल्लो आसा की म्हयन्याक आमकां इतले किंवा प्लस मायनस इयर अशें मेळटा म्हणून. जर ॲडिशनल इन्कम जी आता रिफॉर्म्स केल्यो गेल्या 2 वर्सांनी ज्यो रिफॉर्म्स गव्हर्नमेंटाक करच्यो पडल्यो, लॉट ऑफ हेवी आउटगो जो जालो तो जर कलेक्ट करतलो तो जर जाल्यार ताका दुसरो उपाय म्हणजे सिगरेट्स, अल्कोहोल आणि पेट्रोल हाजे प्रायस वाडप, तितलो इन्कम सरकाराक रेव्हेन्यू तांकां मेळटा आनी तातूंत ते मागीर रिफॉर्म्स खातीर केल्लो खर्च किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक केल्लो खर्च हाजो जो तांकां डेफिशिट आसता तो भरून काडपा खातीर हाजो उपयोग जाता. हांव परत परत हें सांगता, आमचेर ऑयल कंपनींनी कांय कारणां खातीर 2017 आमकां जो मार्जीन दवरिल्लो पळय तो मार्जीन अजुनूय आसा. 2017 आमी एक टँकर हाडपाक एक समजा एक्स अमावंट घालताले, वास्को सारक्या जाग्याचेर आमी सादारण 7 लाख रुपया घालताले. आज आमकां त्या जाग्याचेर एक टँकर हाडपाक 9.5 लाख रुपया घालचे पडटा. 2.5 लाख रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येक वेळा जी चड जाता पळय ताजेर आमकां कितें तरी मार्क मेळूंक जाय, कितें तरी मेळूंक जाय. आज आमचें कमिशन आसा पळय हें अबावट 2%चे जवळ जवळ खंय तरी पाविल्लें आसा. कित्याक कमिशन फिक्स, मार्जीन म्हणटा हांव कमिशन आमकां फिक्स दवरला आणि प्रायसीस वाडत आसा, म्हणजे आमची इन्व्हेस्टमेंट वाडत आसा, रिस्क वाडत आसा. तरी पूण ताणें आमकां आज धान्य विकपी जो मनीस आसा तो सुद्दां 3.5 आणि 4% पयशाचेर मार्जिनाचेर काम करता. पेट्रोल पंप्स आर वर्किंग ऑन द लोवेस्ट मार्जिन पॉसिबल. हाव वी मेक आवर बोथ एंड्स मीट इज अ डिफरंट थिंग दॅट आमकां कांय काटकसर करून ते करचें पडटा. तुज्या कामगारांचे पगार कमी करूंक मेळना, ऑन द कॉन्ट्ररी ते दर वेळा वाडोवचे पडटा. आतां जेन्ना कोवीड जालो त्या कोविडाच्या वेळाचेर आमकां कामगारांक हाडचे पडले. आता बरेच कामगार अशा जे बॉर्डरी वयल्यान येतात, खंयचे महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीवरून येतात, कर्नाटकाच्या बॉर्डरीवरून येतात, तांकां आमकां वेगळी घरां करून कांय लोकांक दवरचे पडले. तांकां जेवण खाण दिवचें पडलें. केन्ना तांकां कोणूच ते कूक करूंक शकनाशिल्ले, तांकां सामान मेळनाशिल्लें. सो हे सगळे ॲडिशनल खर्च आमी कित्याक केले की वी मस्ट कीप द चेन रनिंग. आमी आमचो वेवसाय जो आसा पळय तो उरूंक जाय म्हणून. आणि हाजेर सगळ्यांचे लायफ म्हणजे आमचे इसेन्शियल सर्विसीस जर सगळे कडेन हें लागताच. ॲम्ब्युलन्सींग पेट्रोल आपलें फ्युएल लागता, पुलिसीक लागता, कोण कोण तातूंत जे इनवॉल्ड आसा त्या सगळ्यांक ताजेर. सो आमी आमच्या तरेन आमी काम केल्लें आसा. पूण पेट्रोल प्रायस वाडून खंयच्याच डिलराक एक नया पयसो सुद्दां चड मेळिल्लो ना. पेट्रोल प्रायसीस हे सदांच वाडत गेले 2017 पासून हो फॉर्म्युला लायला, हो डेली वाडत आसा. तुम्ही जर लक्षांत लोकांचे येवंक ना, पूण तेन्ना सादारण प्रायस 78 रुपया सुमार कितें तरी आशिल्लो 17 जेन्ना. आज आमी 100चेर पावले, म्हणजे जवळ जवळ 23 ते 24 रुपया इतल्या दिसांनी वाडत आसा. आज जी लोकांक एन्थुजियाझम म्हणजे एक कंप्लेन करपा सारको जो फॅक्टर जो आसा पळय तो प्रायस 100 रुपयाच्या वयर गेलो. 100 इज अ मार्क, म्हणजे ते 100 रुपयाच्या वयर गेलो की मागीर अशें दिसता की अरे चड म्हारग जालें. तूं 99 घेतलें जाल्यार म्हारग म्हणना आमी, पूण 100 म्हणलें जायत जाल्यार म्हारग जालें म्हणून. बरोबर सादारण 1 तारखेक आमच्या गोंयांत पणजे पयलो प्रायस म्हणजे वास्को सोडून सगळी कडेन सादारण 1 तारखेक 100 रुपया क्रॉस केले. आणि त्या दिसा पासून एक सादारण असं हें आसा की अरे म्हारग जालें मरे, आतां म्हारग जालें. पयलीं असं 99 रुपया आनी कितले आशिल्ले, 99 रुपया आणि 21 पैसे.
कोणाचो कंप्लेन काय ना. पूण त्या दिसांनी जे प्रायस वाडले 5 तारखेपर्यंत, त्या 5 तारखेपर्यंतच्या प्रायसाचे मागीर काही लोकांचे अशें हें आसा, आतां 100 रुपया म्हणल्यार खूब जाले. पूण इंटरेस्टिंग भाग असो आसा की पेट्रोल पंपाचो सेल कमी जावंक ना. पेट्रोल पंपाचो सेलाचो आमी काल थोड्या दिसा आठवड्या फाटल्यान असो रिव्ह्यू घेतलो की बाबा खंयच्या पेट्रोल पंपाक सेल कमी जाला. थोडे बारीक बारीक ल्हान गांवांचे जाले आसले, पूण मेन सिटींचे जे पेट्रोल पंप आसा पळय त्या सगळ्यांचे पेट्रोल प्रायसीस सेल्स कमी जावंक ना. हाचोच अर्थ असो आसा की लोकां कडेन डिस्पोजेबल इन्कम आसा आनी लोक तो ताज्या खातीर ताचो उपयोग करतात. कंप्लेनी आसा त्यो, पूण कंप्लेनी कश्यो आसा लोकांनी एक्सेप्ट केल्लो आसा भाग. आनी एक फॅक्टर कसो आसता की पयलीं आमी लिटरांनी पयशे घेताले, आतां लोक कितें करतात 200 रुपयाचे घाल रे, 300 रुपयाचे घाल रे अशें सांगतात. म्हळ्यार तुका तो फरक कळना की कितलो प्रायस जालो, कित्याक तुजो जो 200 रुपया किंवा 300 रुपया ठरिल्ले तुजें बजेट तूं वापरता, तातूंत तुका पेट्रोल कितलेशें कमी आयलें हाजो तूं सहसा विचार करना. म्हणून लोकांची चडशी कंप्लेन हाजे विशीं सध्या तरी ना अशें म्हजें मत. भायर पूण हे पेट्रोल आतां जे दर आसा पळय ते वाडत वतले आनी आतां हो 100 रुपया वाडले, फुडें 150 रुपया जातले, 200 रुपया, हो फॅक्ट आमकां सगळ्यांक एक्सेप्ट करचो पडटलो आनी ताजेर सरकारान कितें तरी उपाय करचो अशी एक नम्र विनंती.